घेवकार सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंध्र प्रदेशातल्या पालनाडू जिल्ह्यात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीएच्या महारॅलीक केले संबोधीत। आंध्र प्रदेशातली एनडीएची ही पहिली भौशीक सभा। आचार आदर्श संहितेच्या प्रभावीपणान अंमलबजावणी करतले, सांगले मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार। वंटी चितारप, वंटी पत्रकां लावप तशेंच पत्रकां वाटप ह्या सारकिल्ल्यो सगळ्यो सामुग्री 24 वरां भितर उडोवच्यो। अंमलबजावणी संचालनालयान म्हळ्यार ईडीन अबकारी खात्याच्या प्रकरणात चौकशी करपा खातीर दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां समन्स धाडून 21 मार्चाक उपस्थित रावपाचो आदेश। बायलां, युवा, शेतकार, श्रमीक आनी भागीदारी न्याय ह्या 5 न्यायावरवीं काँग्रेस पक्षान येता त्या 5 वर्सां खातीर 25 गॅरंटीचे दिले आश्वासन। आनी आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी। सावंत हांणी तांच्या स्मृतीस्थळार मिरामार वचून तांच्या पुतळ्याक हार घालून ओपली आर्गां। आनी आतां खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंध्र प्रदेशातल्या पालनाडू जिल्ह्यात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीएच्या महारॅलीक संबोधीत केले। ही आंध्र प्रदेशातले एनडीएची पहिली वेंचणूक सभा आसा। आंध्र प्रदेशात लोकसभा वेंचणुके वांगडाच विधानसभा वेंचणूक 13 मेक जातली। आयच्या रॅलीक एनडीएचे घटक दळ तेलुगू देसम पार्टीचे मुखेली चंद्रबाबू नायडू आनी जनसेवा पार्टीचे मुखेली पवन कल्याण वांटेकार जाल्ले। ही 10 वर्सां उपरांतच्या काळात आंध्र प्रदेशात एनडीएचे घटक दळाची पहिली भौशीक सभा आसा। ह्या सभेक प्रधानमंत्र्यांनी संबोधित केले। बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार गरीब की सेवा करने वाली सरकार है, गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गरीबों को पीएम आवास योजना के करीब 10 लाख घर दिए हैं। गोंयांतले उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय ह्या लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर तिसऱ्या टप्प्यात 7 मेक मतदान जातले आनी ताची अधिसुचोवणी 12 एप्रिलाक जारी करतले। अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 19 एप्रिल आसतली, जाल्यार अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख 22 एप्रिल आसतली, अशें राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी सांगले। मतदान सुरळीत जावचें म्हणून गोंयांत 7000 पुलीस तैनात करतले, अशें तांणी मुखार सांगले। खेरीज केंद्रीय राखीव दळाच्यो 14 तुकड्यांची मागणी केल्ली आसून 2 तुकड्यो दाखल जाल्ल्यो आसात। आचारसंहिता भंग जाल्ल्याचे कागाळीची दखल 20 मिनटांन घेतले आनी 100 मिनटांन समस्या सोडयतले। संवेदनशील मतदान केंद्राची यादी करपाचें काम सुरू आसा, अशें वर्मा हांणी सांगले। Date for making nominations is 19th April, Friday.
and further scrutiny on 20th April, and withdrawal last date is 22nd April. So the important dates are like this. The most important date is date of poll, which is 7th May 2024. As per this, friends, I want to tell you about our preparations that we are fully ready from our side. Our e-roll, we have done our final publication on 5th January 2024. Further updation has been going on. And we have this time 11,66,939 voters on 5th January, which is further updated, and in today's position, the number has been changed, and it is like 11,072,877 till yesterday. So North Goa, total male, female gender, per gender, we have 5,77,921 voters, whereas in South Goa, we have 5,94,956 total electors. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वेंचणूक आयोगान जी आचारसंहिता लागू केल्या ताका आपूण येवकार दिता अशें सांगलें. सरकारान वेंचणुकेची पुराय तयारी केल्या. मोदी सरकाराच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या एनडीएक परतून भोवमतान वेंचून हाडपा खातीर भारतीय जनता पक्ष सगळ्या तरेचे यत्न करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कमीशन की अभी मीटिंग हो गई है. उन्होंने 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन गोवा का इलेक्शन 7 मई को डिक्लेयर हुआ है. मैं इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. इन्होंने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और आज इस अवसर पर जो 7 मई का गोवा में इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए गोवा सरकार की पूरी तैयारी है. और निश्चित रूप से कि माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस और एनडीए को 400 पार सीट देश भर से सभी देंगे, ये मैं कहता हूं. और फिर एक बार माननीय मोदी सरकार इस देश में आ रहा है, जो विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए उसकी नींव इस बार रख रही है. मैं पूरे गोवा वासियों को और देशवासियों के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, और अच्छी तरह से इलेक्शन को फेस करने की मैं उनसे मांग रखता हूं. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळापत्रकाक येवकार दिला. काँग्रेस पक्षान आपली बसका घेवन वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्यो दोनूय सुवात्यो काँग्रेस पक्ष भोवमतान जिखतलो अशी आपल्याक आस्त आसा अशें तांणी सांगलें. As Congress party, we have started our entire campaign process. Yesterday we had lot of meetings with our MLAs or existing MPs, along with the block presidents and the probable candidates for the assembly segments of all the 20 and 20 constituencies. And we are hopeful and confident that Congress party is going to win both the seats this time from Goa. वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणूक तशेंच 4 राज्यां खातीर विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो काल जाहीर केल्या उपरांत आदर्श आचारसंहितेचे प्रभावीपणान अंमलबजावणे खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. वण्टी चितारप, वण्टीपत्रक लावप तशेंच पत्रकां वांटप ह्या सारकिल्ल्यो सगळ्यो सामुग्री 24 वरां भितर काडून उडोवपाचे निर्देश वेंचणूक आयोगान कॅबिनेट सचिव, सगळ्या राज्यांचे मुखेल सचिव आनी मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक पत्रावरवीं कळयल्या. रेल्वे स्टेशन्स तशेंच हेर भौशीक सुवातांचेर लायिल्ल्यो राजकीय जायराती, बेकायदेशीर पोस्टर्स, होर्डिंग्स 48 वरां भितर काडून उडोवपाचो आदेश वेंचणूक आयोगान दिला. खाजगी संपत्तीचे बेकायदेशीरपणान राजकीय जायराती 72 वरां भितर काडून उडोवपाचो आदेशूय वेंचणूक आयोगान दिला. सरकारी वाहिन्यांचोय उपेग टाळप, इलेक्ट्रॉनिक आनी प्रिंट मिडियाचेर सरकाराच्यो येवजण्यांच्यो जायराती वितरावपाची परवानगी आसची ना अशेंय वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला. अंमलबजावणी संचालनालयान म्हळ्यार ईडीन अबकारी खात्याच्या प्रकरणात चवकशी करपा खातीर दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां 9वे फावट समन्स धाडून 21 मार्चाक उपस्थित रावपाचो आदेश दिला. हाच्या पयलीं ईडीन केजरीवाल हांकां 2 नोव्हेंबर 2023, 22 डिसेंबर 2023, 3 जानेवारी, 18 जानेवारी, 2 फेब्रुवारी, 19 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी आणि 4 मार्च 2024
समन्स धाडिल्ले, पूण मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित रावंक नाशिल्ले. मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी ईडी मुखार हाजीर रावन आपली बाजू मांडप गरजेचें आसा अशें भाजपाचे फुडारी बासुरी स्वराज आनी हरीश खुराना हांणी म्हळां. जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें. जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है. ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ. इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इलीगल है. कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने ये 9वां समन भेजा है. लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते हैं और कानून से भाग रहे हैं. 9वां समन है. उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार ईडी का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे. लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते कि मैंने तो कुछ किया नहीं जी, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है. अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने ईडी को, और देश भी जवाब पूछ रहा है. वेंचणूक आयोगान येता त्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 4M म्हळ्यार बळजबरी निधीचे वितरण, फटीची माहिती पातळप आनी आचार संहितेचे उल्लंघन ह्या सारकिल्ल्या वायट गजालींक आळाबंद हाडपा हेतान पावलां उखल्ल्यात. स्वतंत्र आनी निपक्षपातीपणान वेंचणूक जावपा खातीर ह्या 4 आव्हानांक फुडो करपाक वेंचणूक आयोग समर्थ आनी सक्षम आसा अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें. हमारे पास है 4 M's: मसिल, मनी, मिसइंफॉर्मेशन एंड एमसीसी वायलेशंस. एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिसइंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायलेशंस व्हिच आर डन और एलिज टू बी डन अंडर एमसीसी. आता घेऊया एक ल्हानसो स्विचो. 18 वर्सां जालीं, सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना. मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी. जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको. आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावलां आमी. देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान. ही जीण, हें तनमन सगळें अर्पण तुका. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. ठाम विचार आसात, कितें तरी करपाचें अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे. आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावलां आमी. देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान. कितें म्हजें, कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. घेवन इश्टाचो सोपूत, बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें. काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेंच आमचें, ना कोणी परकी. आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें न्ही. होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम. लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार. इश्टागतीचो घेवन सोपूत, दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर. पयले फावट दिता वोट? हय सर.
वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नॅशनल पर। उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो। काँग्रेस पक्षाचे महासचिव जयराम रमेश हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन 2024च्या वेंचणुके खातीरच्या काँग्रेसीच्या तयारी विशीं बायला न्याय, युवा न्याय, शेतकार न्याय, श्रमिक न्याय आणि भागीदारी न्याय ह्या 5 न्यायाविशीं माहिती दिली। ह्या 5 न्यायावरवीं काँग्रेस पक्ष 5 वर्सां खातीर 25 गॅरंटीचें आश्वासन दिता अशें काँग्रेसीचे महासचिव जयराम रमेश हांणी सांगलें। 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, और इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने हर एक न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां दी हैं। 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। उत्तराखंडात काँग्रेस पक्षाक एक व्हड धपको बसलो। काँग्रेसीचे फुडारी आणि उत्तराखंडाचे आदले मंत्री राजेंद्र भंडारी हांणी आयज भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी तांकां पक्षात प्रवेश केल्ले खातीर येवकार दिलो। भाजपा पक्षात प्रवेश केल्ल्यान तांची जबाबदारी आनीक वाडल्या आनी ताचो लाव भारतीय जनता पक्षाक जातलो अशें उपरांत तांणी उलोवप करतकच सांगलें। राजेंद्र भंडारी जी ने जो कदम उठाए उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं, और पुनः एक बार ये कहते हुए कि अब उन्हें डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में सभी लोग देश हित और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिन रात एक करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचे, हर वर्ग का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए जुटे हैं। और इनकी कार्यशैली को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है ये इसी तरीके से हम सब के साथ मिलके उत्तराखंड को और तेज गति से बढ़ाने में काम करेंगे। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेची मतदान प्रक्रिया ईव्हीएम मशिनाचो उपेग करून जातली। ईव्हीएम मशिनां फूल प्रूफ आसात अशें स्पश्टीकरण मुखेल वेंचणूक आयुक्तान हेर पक्षांनी ईव्हीएम मशिनाचेर उक्तायल्ल्या प्रस्नांचेर जाप दितना दिली। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। तो हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। भाजपा फुडारी शिवराज सिंग चौहान हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर टिका केली। राहुल गांधी हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस सेगीत हारत आसा अशें शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें। जेन्ना राहुल गांधी हांकां प्रचार करूंक जाय तेन्ना ते भोंवडी करतात आनी जेन्ना भोंवडी करूंक जाय तेन्ना ते विदेशांत भोंवपाक वतात आनी उपरांत ईव्हीएमाचेर प्रश्न उपस्थित करतात अशें तांणी सांगलें। राहुल गांधी जी तो ऐसे कप्तान हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। जब उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए तो वो यात्रा करते हैं, जब यात्रा करना चाहिए तो विदेश में छुट्टी मनाते हैं।
और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम चिल्लाते हैं। लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित असा अशें सांगून जम्मू काश्मीरात धारा 370 काडून उडोवन भाजपान जे काम केला ताचो परिणाम म्हणून जनता भाजपाक 370 परस चड सुवातींनी वेचून हाडटली असो विश्वास भाजपा फुडारी शिवराज सिंग चौहान हांणी उक्तायलो। इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। आदले संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांच्या स्मृतीस्थळार मिरामार वचून तांच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपली। खेरीज उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांतावेलू, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, गोयचे डीजीपी जसपाल सिंग आणि तांकां आर्गां ओंपली। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसा विसव। शबलू की कोयलालन की जात चमशारे। Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे। आणि मगोरीच्या पिल्यांता काका खायलो माया या माया या माया माया या। क्या बात है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 18 वर्सां जाली सान भुरगें ना, नवे अजुनूय कच्चे ना। मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी। जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको। आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान। ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। ठाम विचार आसात कितें तरी करपाचें, अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान। कितें म्हजें कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। घेवन इश्टाचो सोपूत, बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें। काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचें ना कोणी परकी। आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें नी। होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम। लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार हो संस्कार। इश्टागतीचो घेवन सपूत, दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर। पयले फावट दिता वोट? हय सर। उपरांत येवकार आनी आतां खेळांत क्रिकेट। बायलांची प्रिमियर लीग क्रिकेटची फायनल रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स मजगतीं आयज 7:30 वरांचेर नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर जातली। दिल्ली कॅपिटल्सान आतां मेरेन 8 6 मॅची जिखिल्ल्यो, जाल्यार रॉयल चॅलेंजर्स फकत 4 मॅची जिखल्यात। आतां पळोवया आयचें तापमान।
पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या पालनाडू जिल्ह्यांत राष्ट्रीय जनतांत्रीक गठबंधन एनडीएच्या महारॅलीक केले संबोधीत. आंध्र प्रदेशांतली एनडीएची ही पहिलीच भौशीक सभा. आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावीपणान अंमलबजावणी करतले, सांगले मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार. वण्टी चितारप, वण्टी पत्रकां लावप तशेंच पत्रकां वांटप ह्या सारकिल्ल्यो सगळ्यो सामुग्री 24 वरां भितर उडोवच्यो काडून. अंमलबजावणी संचालनालयान म्हळ्यार ईडीन अबकारी खात्याच्या प्रकरणात चवकशी करपा खातीर दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां समन्स धाडून 21 मार्चाक उपस्थित रावपाचो दिलो आदेश. बायलां, युवा, शेतकार, श्रमीक आनी भागीदारी न्याय ह्या 5 न्याया वरवीं काँग्रेस पक्षान येता त्या 5 वर्सां खातीर 25 गॅरंटीचे दिले आश्वासन. काँग्रेसीचे महासचिव जयराम रमेश. आनी आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी तांच्या स्मृतीस्थळार मिरामार वचून तांच्या पुतळ्याक हार घालून ओंपली आर्गां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर भेट दियात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.